विलेज कशें पिलिग्रीम विलेजचो कॉन्सेप्ट जो आहा पळय न्ही गोंयभरांतल्यान म्हणजे देशभरांतल्यान वेगवेगळे पिलिग्रीमेज जे सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना खातीर येता तांची सोय जावपाक जाय नो म्हणजे सगळ्यांकूच एफोर्डेबल हॉटेलांनी रावपाक जाता अशें ना सो दॅट आमी पिलिग्रीम विलेज करून आमच्या हांगासर कंटिन्युअसली 24 बाय रावपी फायर स्टेशनवाले पुलीस स्टेशनवाले किंवा बाकीचोय स्टाफ आसा तांच्या खातीर थोडे बराक केल्याच बट ताज्या भायर जे पिलिग्रीमेज येतले पळय न्ही तांच्याय खातीर ह्यो 10 करून दिल्या आनी इट इज अ डे यूज म्हणजे 1 डे यूज आणि वी हॅव गिवन दीस फॉर द चर्च टू म्हणजे एलोकेशन त्याचे अलॉटमेंट आनी त्याच्या खातीर त्यांच्याकडे दिल्या मेंटेनन्स आनी ते आमी पळयतले बट अलॉटमेंट आमी त्यांच्याकडे सोपयल्लो आसा ना देल फ्री ऑफ फॉर दीस 45 days देल डू द फ्री ऑफ कॉस्ट आणि इन फ्युचर देल मेंटेन अँड देल चार्ज वॉट एव्हर द थिंग्स बट ह्या 45 दिसांक हे फुकट आसतले जे खास करून जे रावपाक हांगासर येता इन शॉर्ट गरीब लोक येता पळय तांची कितें तरी सोय जावची म्हणून केल्ले हे पिलिग्रीमेज विलेज आणि बाकीच्या आमच्या स्टाफा खातीर थँक्यू चलो